काणकोण ते मडगांव मजगतीच्या करमल घाटावयले डेंजर वॉल जाग्यार घालता ही मागणी घेवन कितलीशींच वर्सां थळाव्यांचें आंदोलन चल्लां। कुळे काणकोण ते माशे महामार्ग महाधोक्याचो मार्ग जावन रावला। टेंडर काडला खंय, वर्क ऑर्डरय जाल्या, पूण पीडब्ल्यूडीचो इंजिनियर आयजच एनओसी हाडपाक गेला अशी जाप मेळ्ळी। ह्या अजापीत करपी सरकारी कारभाराचेर उजवाड घालता आमचो खबराकार देविदास गांवकार। काणकोणांतल्यान मडगांव वयता थंय आशिल्ल्या करमल घाटाक मरण घाटाच्या नांवान इतले आतां बोवाळ पडल्या की सगळे कडेन आतां पावसान थंड जाला, पूण काणकोणची बोवाळ आतां गरम गरम जायत चल्ला। ह्या करमल घाटाचेर डेंजर वॉल्ट आशिल्ल्या जाग्यार घालचें म्हणून काणकोणकार सगळेच बोवाळ मारताले। हांगासर कांय प्रमाणात हालचाली केले आनी फॉरेस्टान मागीर आडयले उपरांत हो विशय आतां वेगळ्याच वळणाच्या दिशेन वाटचाल करपाक लागला। ह्या हांगासर फॉरेस्टान कित्याक आडयलें, हाचे फाटल्यान कारण कितें हें सोदपा खातीर काणकोणांतल्या कांय लोकांनी आयज फॉरेस्टाच्या आनी पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसा कडेन धाड घायली। ह्या विशयाचेर जेन्ना पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर स्पेशली सागर शेट हाका जेन्ना फोनाचेर विचारलें, ताणें सांगलें कितें आपूण खंय आजूच एनओसी हाडपाक गेला आनी आयज एनओसी हाडपाक गेला। ती कशी कितें एनओसी हाडपाक गेला जाल्यार हाजे फुडें जें कितें टेंडर काडलां, सगळें कितें प्रोसेस जाला आनी काम करपाक लायलां। जर एनओसी जर आज हाडपाक गेला जाल्यार तें काम जें कितें पास करून हाडलां आनी प्रॅक्टिकल करपाक लायलां तें विदावट एनओसी काय कितें, हो मोठो प्रश्न। त्याच बरोबर ह्या हाजेर जेन्ना काम स्टार्ट केलें तें जेन्ना आडयलें त्या वेळाचेर फॉरेस्टाच्या मिनिस्टरान ट्वीट केलें, बातमी दिली की हांगासर जें काम आसा तें फॉरेस्टान आडोवचें न्ही म्हणून। जर तर पेपर वर्क क्लियर आसा जाल्यार फॉरेस्ट मिनिस्टराक कित्याक सांगचें पडलें काम आडयता किंवा तें आडयनाका म्हणून, होय तितलोच मोठो गांभीर्य प्रश्न। ह्या विशयाचेर अधिकांत अदीक शहानिशा करपा खातीर जेन्ना पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसान आयले तेन्ना क्लियर कट कळ्ळें की जें कितें ताच्या ऑर्डरीचेर आसा तें खंय काम, कितलें काम, कशा पद्दतीन काम कांयच मेन्शन केल्लेलें ना। ह्या विशयाचेर जेन्ना काणकोणांतल्या फॉरेस्ट ऑफिसरा कडेन जेन्ना गेले त्या वेळाचेर जो करमल घाट आसा तो करमल घाट काणकोणच्या फॉरेस्ट रेंजीक येना जाल्यार तो पाडी फॉरेस्ट रेंजीक येता। त्या वेळाचेर पाडीचो फॉरेस्ट ऑफिसर देविदास वेळीप हाजे कडेन संपर्क साधलो। ताणें सांगलें कितें, जे पीडब्ल्यूडीचे ऑफिसर म्हणटा की 4 म्हयन्यां पयलीं 5 म्हयन्यां पयलीं सगळे पेपरवर्क आनी एनओसी घेतला म्हणटा। तांच्यांनी खंय गेल्या त्या 4 ते 5 दिसां पयलीं 22 जुनाक एप्लिकेशन घायला एनओसी दी म्हणून। अशा तरेचे ताणें सांगले उपरांत सद्याक जे ऑफिसर आनी मिनिस्टर किंवा बाकीचे हेर जे लिडर जे कितें सांगताले तें आतां फोटींग हें आतां क्लियर कट काणकोणच्या लोकां कडेन उघड जाला। सत्ताधारी आनी विरोधक असो भेद खंय सद्याचे सरकार करिना, पूण गांवचे प्रस्न घेवन झगडटल्या कडेन मंत्री सभापती आशिल्लो थळावो आमदार कशी वागणूक दिता तेवूय विकास भगत आनी जनार्दन भंडारीन सांगले। आयकात। पळयला गुळे टू आतां काणकोण ते माशे म्हणल्यार हो सारको डेड ट्रॅप जाल्लो आसा। नवो केल्लो मनोहर पर्रीकर महामार्ग आसा तो महा डेंजर मार्ग जाला, थंय लोक मरतात आनी हो आतां पळय गुळे बाळ्ळीसान हांगा 4 आसा थंय लोक मरत आसतात। आतां आमी सदांच आमच्या लोकांलो आवाज जावन लोकांली मागणी आयकून आमी सदांच ह्या सरकारा विरुद्ध आवाज करतात। मागीर कितें सांगपा खातीर ह्या सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यांक सांगतात, मंत्र्यांक सांगतात, प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांक सांगतात, कर्मचाऱ्यांक सांगतात की ते बरे बरे प्रिकॉशन स्टेप घेया म्हण, पण तें कोणाकच पण गेले ना। पण हो आतां आमी महामार्गाचो रस्त्याचो विशय आसा जो करमलघाट जो बाकीचो आमगे हो लढो चालूच उरतलो। आतां पसून आमी हेंचेर कितले जो मनोहर पर्रीकर महामार्ग केलो पळय तेजेर पसून आमी कितले कंप्लेन फायल केल्या। तो रोड खरोच 40 स्पिडी वयर चलोवपाक लायकीचोच ना। तेजी अलायनमेंट सरफेस लेवल सारको रॉंग आसा। थंय विकांतल्यान 1-2-3 एक्सिडेंट जातात किंवा ते लेन पसून चेंज करून वयता, पण तेजेर अजून कोण एक्शन घेना। आतां आमी कंप्लेन सगळी व्हडल्यो अथॉरिटी पावयलात, मागीर एसीबी पावयलात, क्रायम ब्रांचा पावयलात, सगळ्या पावल्या जी इन्क्वायरी करप, पण कांय ना। तेंगे ते सेटलमेंट जाता पर्संटेजीचेर कमिशनाचेर आनी तेंगे कांय एक्शन घेनात। विजय सरदेसायाच्या बापायल्या मरणाक हो आयिल्लो काबराल आयिल्लो हांव आसलो जन आसलो आनी खूब जाण आसले। त्या वेळाचेर हांवें मुद्दम हो प्रश्न उपस्थित केलो की करमळ घाटाचें तुजें काम कित्याक जायना, तें कित्याक हें कित्याक आडयताय फॉरेस्ट। तो म्हणटा फॉरेस्ट आडयता आपूण कितें करूं, हांसोन सांगता तो। हांवें म्हणलें आडयता म्हळ्यार तुमकां एनओसी बिनओसी घेवपाक ना, वयर इंजीन आसा, सकल इंजीन म्हणटा, डबल इंजीन। तो म्हणटा 3 इंजीन जावपाक जाय म्हणटा, आनी एक इंजीन तुमकां लाया मरे म्हणटा। म्हळ्यार तो मेला ताजी तो फकाण करता हें करता, ते पडोन गेले ना काणकोणच्या लोकांचे फकाण करता तो। पण आमच्यानी आतां सोसूं जायना। आमी जातले प्रयत्न करता ह्या अधिकाऱ्यांक सांगून कर्मचाऱ्यांक सांगून, पण आमी वेगळे एक्स्ट्रा स्टेप बी घेतात।
पूण आमी एक्स्ट्रा स्टेप केले आमकां भितर उडयतात केसी घालतात आनी कोर्टान धाडटात हां आनी आमी ह्या लोकांचे मदीं कितें उलयलां आतां लोकांचे मदीं कर्मठा विशय कितें उलयलो जाल्यार देशद्रोही राजद्रोही मागीर सत्य उलोवपाचेंच ना ह्या सरकारांक सभापती रोखडो आमकां पोलीस धाडटा जीप धाडटा ताका भितर उडय म्हण बेस्ट आहे गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवार बर्वे आनी मनीषा जाधव.